യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തോത്ര, वरदान यीशु, उगलाब यीशु, आराधन यीशु. बॉपणी नो तुमका समी स्थांक या देव टेम्पलाक बळो जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. ह्या आराधनाच्या वेळार आमी तुमचे खातीर प्रते रितीन हेच्या दिसा इवाजना खातीर मागता. समयाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबांतल्या इवाजनाचेर देवन येवन दीत, बेसमानी बरोवन दी आनी आमचें हे दुसऱ्या दिसाचें नवेन ह्या नवेनाच्या वेळार माध्यम मुखांत तशेंच हांगासर देव टेम्पलांत आराधन करतल्या मिसाचें बलिदान मिटोवन नवेन करतल्या तुमकां समेस्तांक आमी देवाची बेसांवां मागता आसतना तुमी समर्पिल्ले इरादे, तुमी अर्पिल्ले इरादे, तुमी समया मुखार दवरलेले इरादे तुमच्या जिवितांत ते जारी जावं दीत, मागलेले सगळे फाव जावं दी म्हूण विशेष करून संदर्भार मागया. समयाक आराधना करून आमी गावया. आयल्या बापा तुजे चरणी म्हणले गिताद्वारे सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करया, ताका आमी समर्पण आमचें जिवीत दिवया आनी मुखांतर त्याची बेसांवां जोडूंक आयटी जावया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधा. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधा. देव तू आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार. जिसुराया ओ गाडीष्ठा करता स्तुती आराधा. जिसुराया मोगाडीष्ठा करता स्तुती आराधा. जियोनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जियोनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. पवित्रज्ञा परक्लिता करता स्तुती आराधा. पवित्रज्ञा परक्लिता सर्पण करता आराधा. आज्ञात रावताय कृपेन बोलताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यान रावताय कृपेन बोलताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
hala 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 shadala la 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 hala 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 shadala la bala bala sandala la 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 hala 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 shadala bala 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 sandala bala bala la 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 ya hala 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 येशू 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 स्तुती करा खालसांचा स्तुती करा आमच्या समयाची स्तुती करा आमच्या देवाची स्तुती करा सर्ग संसार असो जेजू आमच्यामध्ये असा सर्ग संसार असो देव अधिपती आमच्यामध्ये असा मोठ्या रूपात आमच्यामध्ये असलेला समया कमी आराधना करूया सगळ्या काळचा सगळ्या मना सगळ्या संतेन आमच्या समयाची स्तुती ख्रिस्ताची स्तुती करूया काळचा आराधना करूया आमचा समय आमका बेसवानी वर्ष जेजू आमच्यामध्ये असा उला मारा निरंतर उला मारा सगळ्या संतेन उला मारा सगळ्या काळचा उला मारा हालेलुया 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 hala 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 shadala la 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 shadala la 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 shadala la 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 yes 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 jesu 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 shadala la 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 yesu 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 arga 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 jesu agla jesu arada jesu ula mara jesu च्या नावावर ula mara jesu च्या नावावर ula mara jesu च्या सत्य ula mara hallelujah 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 hala 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 shadala la 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 जेजो 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 आराधना जेजो अगला जेजो आराधना जेजो हालेलुया 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 Ergan duka sumian Jesu, अगला दुका सुमियान जेजू आराधना दुका सुमियान जेजू यीशुवे वंदने यीशुवे आराधने यीशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 खुशियां मुगाच्या बाबणीनो नव्यानसो दुसरो दीस आयसो नव्यानसो दुसरो दीस आयच्या दिसा आमी विशेष करून मागता कोणा खातीर मागता आमी युवा सणा खातीर मागता न्ही मागण्याचे जिवीत युवा जनाचे जिवीत कितें यशस्वी करता सफळ करता न्ही मागण्या मुखांतर युवा जनाचे जिवीत ते सफळ जाता नंदन जाता यशस्वी जाता देखून मागणे भोव गरजेचे युवा जनां खातीर वय की न्ही देखून आज युवा जनां खातीर मागता आसतना आज आमच्या खातीर मागया नव्यानसो दुसरो दीस ह्या देव टेंपलाक उठून तुमी आयल्यात स्तुती करूंक आराधना करूंक समेची बेसांव जोडूंक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां एक नवो अवकाश न्ही थोडे दीस निरंतर समया संगी कुर्सूंक एक सांगा एक अवकाश न्ही एक रितीर करतना आमी कितले दिसांनी करता हा थोडे फाटी एक दिसाची रितीर थोडे फाटी 2 दिसांची थोडे फाटी 3 दिसांची रितीर करता रितीर चड म्हळ्यार 3 थोडे फाटी 4 न्ही पडटा गेल्यार 4-5 दिसांची रितीर न्ही हांगासर पळया 9 दिसांचे निरंतर 9 दीस 9 दीस निरंतर न्ही 9 दीस म्हळ्यार मागीर पेस्ताचो दीस 10 दीस न्ही वजा पुरुषां दीस 11 दीस निरंतर देवा सवय संबंध दवरूंक एक आमकां अवकाश देवा सवय संबंध देवाची स्तुती करूंक देवा आराधना करूंक आमची मागणी उबारूंक आमची तेसां उबारूंक आनी सुमयाची बेसांव जोडूंक पळया निरंतर आमी येता न्ही ठीक न्ही एक अवकाश प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दनपार पर्यंत सुमयाच्या संगाता वेळ करसूंचे भाग कोणा मेळटा न्ही मस्त जणांक काम आसा शिकाप आसा इस्कल आसा राटावडी आसात वेळ ना पुरसत ना न्ही देवान आमकां एक अवकाश दिला इतले जाणांक तरी अवकाश दिला तो ओगणोंक नजो तो गळशीचे आमी तो गळशीचे तो ओगणोंक नजो देखून हो एक अपूर्व असो अवकाश दिल्ल्या देवाक अर्गां दिता आसतना आज विशेष करून कीर्तन 105 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया हालेलुया कितें हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गां दिया सर्वेस्पराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा ताचें नांव उलो मारा परजामोदे ताची कृत्यां परगट करा ताची कृत्यां परगट करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची असर्यां वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा त्याच्या पवित्र नावाने अभिमान बघा सर्वेस्पराके सुद्दल्यांची काळजां उल्हासूं सर्वेस्पराक सोदा
सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा ताचे मुखामळ सोदा ताणें केल्ल्या ताणें केल्ल्या असर्यांचो आश्चर्यांचो आणि विस्मितांचो आणि विस्मितांचो आणि ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास कडा आणि अर्गांदिया ताचे नांवान उलो मारा ताच्या नावाक उलो मारा ताका गितां गाया ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा हालेलुया 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 म्हणजे मगाचे बडो अप्रूपायेचें कीर्तन म्हणटा आमकां सर्वेस्पराची स्तुती करा ताका अर्गां दिया ताणें केल्ले बरेपणाचो उगडास करा ताचे मुखामळ सोदा ताची अधिकार सोदा ताची पदवी सोदा ताची मान सोदा आणि ताचे सवयन थोडो वेळ करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तितून उबी रावया आमी ताच्या मनाक आमी गीत गावया येया स्तुती करा येया गायन करा येया नामन करा येया प्रणाम करा म्हणलें गीत तळे पेटोवन आमी गावया तळयो येया स्तुती करा येया गायन करा येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया कमन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सगळा मी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया धन्या देवाक ताच्या नावा गीता आम्ही गावया सत्तळ आम्ही हरसिया सर्व मेळून वर्णिया धन्या देवा ताच्या नावा गीता आम्ही गावया हल्लेलुया होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा गाडयो येया मोगान येया बऱ्या मनान येया येया मोगान येया बऱ्या मोनान येया येया सोमेस येया खालत्यापणान येया येया सोमेस्तेया खलतेपणान येया सकाळा मी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया जिजू सोम्याक सोडवून दारा अर्गा आम्ही दिवया सक्कड आम्ही हरसिया सोम्या मेळोन वर्णिया जेजू सोम्या सोडवून दरा अलगामी दिव्या होसाना 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 जय बाबाया होसाना 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 जेजुराया होसाना 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 जेजुराया होसाना 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 जेजुराया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कुरपा जोडून येया येया धावून येया
कृपा सोडून येया. सकड आम्ही हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपेवंता गणा करूया. सकड आम्ही हर्षया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपेवंता प्रणाम करूया. होसाना 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 पवित्रात्म्या. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. सबसे बार हालेलुया 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 हालेलुया. हला 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 हला. यीशु 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 चीज चीज चीज. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगांचे जोगलाम छेज वरदांचे सगळ्या काळ जमते दसमे तुम उठतो देव तुझा साव महिमा तुझा सवरा जोगलाम. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगांचे जोगलाम छेज वरदांचे जो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. यीशु 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 यीशु. उलमरा उलमरा जेजूचे नाव उलमरा जेजूचे नाव उलमरा. सगळ्या सत्य उलमरा आता गेले सर्व मातकर्य सुडास करा. त्याच्या महिमा शोधा त्याची पदवी शोधा त्याचे बरेपण शोधा. उलमरा उलमरा आमच्या देवा उलमरा आमच्या सोम्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हरगांचे जोगलाम छेजो तुमच्या सगळ्या जीवितांचे पास तुटन सोडे. समयाच्या स्तुती मुका समयाच्या स्तुती मुका समयाच्या गीत गायन मुका तुमचे त्यासले सगळे बनपास तुटन सोडी मागा सुडकाला बदलून मागा सगळी पीडा स्पाइस करून मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका सुमियान जेजू अगलाप तुका सुमियान जेजू हरदान तुका सुमियान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. बशया मग बाबडी न पडे आमच्या मध्ये हा सांगा सर दयाळ सुमिका कुळदार देव आमच्या मध्ये असा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तो कुळदार देव आमच्या मध्ये हा. सदांस बक्षुंसो सदांस Boksunso. सदांस Boksunso. सदांस Boksunso. बक्षुंसो सोमी निगी Oi. जिजो मुस्तु पात क्या बक्षिले बक्षिले ना Boksile. तुम्हाला लवाईला पात क्या कोणा पोंगायला Pat kyang kapong. कोणाके Pat kyang पात kapong. क्या पोंगायला नका परिवर्तन करून गायला. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आम्ही पातकी ಬಗ್ಗೆ म्हणतो Patki. आम्ही पातकी ಬಗ್ಗೆ म्हणतो. Patki. हा आणि आमका सोमी आपोंगायला. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मनीसाला आम्ही अस्कत मासा रक्ताच्या मनीस आम्ही अस्कत थोडे बडी सुकून पडतो निसरून पडतो. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. पेद्रो उत्कांत निगे दुबावलो की ना Dubaulo. हा तो त्याने जेजूचे विश्वास सांडलो दुबावलो आणि उत्कांत बुडलो की ना Budlo. आम्ही संस्थान थोडे पुटी आम्ही अस्क जाता आमकां बेबिरान दिता आम्ही निसरण पडता. त्याला सोम्या उलो मारलेले येतात ना सोम्या मग कितें करता Ukalundatta. उकल देता. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सोम्यान मस्त जना बक्षिले न्ही गे पण तो विशेष एका व्यक्तीक सोम्यान बक्षिले. कोणाक ते हा आर मारलेल्या जेजून मस्त पत्क्या बक्षिले तेंगी प्रद्वारा संपलेल्या स्त्री एकीताने Boksile. बक्षिले. बऱ्या एक फातर मारूंक ना तितलो दयाळ का कुलदार देव सगळ्यांक
कित्याक म्हळ्यार तो सगळ्यांक बरें जाणा आमकां बक्षिनांगी तो बक्षिता हा बक्षिता पश्चात्तापवन बक्षणे मागल्यांत बक्षित तुमकां बक्षिता प्रायश्चित नासतना पश्चात्ताप नासतना आमी बक्षणे मागल्यार बक्षिताय ना 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 तुवें केल्ल्या चुकेची तूं दोगदर बक्षणे माग कलतेपणां रोडोन पांयां पडोवन तो बक्षणे मागत जाल्यार कोणी म्हणी बक्षिना रावताय बक्षिता हांवें कित्याक बक्षिचें हांवें कित्याक बक्षणे मागच्यो असं कर सॉरी म्हळ्यार जाता ते अंकारान म्हणजे सॉरी गतान म्हणचें गतान गे तगल्यांक देव बक्षिना कोण बळे पश्चात्ताप पावता बक्षणे मागता तसल्यांक देव बक्षिता बक्षिता देखून पश्चात्तापाचें काळीज असजे आमचें तें आसा कळ्ळें ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी ना द्रोही येसुवे करुणे तोरिरी ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी अशें आमी गायल्यार पावना मगर पश्चात्ताप आसा पश्चात्ताप समजलें देखून एक परतोळे दांप्या पश्चात्ताप होवन बक्षणे मागतल्यांक बक्षणे दिवन सोमी आमचे मदें आसा समीची काकूळत मागे आमी तुमच्या दर्शेर दवरा समीलेकचे बक्षणे मागा समी म्हणटा तुमचे पातक रडा जिनी बदला सर्गीचे राज्य लागीं पावला पश्चात्ताप पवा बक्षणे मागा तेव्हा थंय पाटी परतया म्हजे थंय पाटी परतया म्हणटचीच समेला घेवया प्रद्वारा सांबाळिल्ल्या स्त्री बरी माते वा बरी साके वा बरी समेला येवया आमी अरे बढिया काकूळ तू म्हजी कर काकूळ तू म्हजी कर काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकूळ मोची कर सोमिया काकूळ मोची कर सोमिया काकूळ मोची कर सोमिया सोमिया तुझे दुबावला तुझ्या नांवाक कळंक घडला तुझे उपाधीस पळोवंक ना तुवें म्हजो मोग केलो जाल्यार हांवें पेल्याचो मोग करूंक ना तुका मनार लिखूंक ना तुझे संस्कार कितें म्हणून समजनासतना ताका अगमान केला तुजी गिळकुळां गेल्यात तुझ्या उतराची बेपर्वा केल्या तुझ्या नांवाक कळंक घडला समया पूण बाबा तसो जावन हांव दंडळलो आसा तुजेर विश्वास खणलेलो आसा पश्चात्ताप पावता हांव समया पश्चात्ताप पावता हांव बक्षणे मागता हांव काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोची कर सोमिया काकुळत मोची कर सोमिया काकुळत मोची कर सोमिया राग केला समया मसूर केला हगे मतीन दवरला पाड उलयला
पहिल्या विषयान खबरो केल्यात वाईट मसर हगेन दवन छेला मासा रक्ताच्या अपेक्षेप्रमाणे छिवचे प्रयत्न केला आत्म्याची खुशी सांडल्या पहिल्याक दुखयला तुका दुखयला सोनी करूंक जाय जाल्लें करी नासतना रावला बरेपण सावचे ते वाईट करूंक कारण आसला समाधान रडूंक वावरच्या बदलाक ना समाधान रडू वावरला मुखेल्यांक कांडूंच्या पटी सरला तनेल्यांक पिवंक दिवच्याक पटी सरला हांवें म्हजो केलो तसो पयल्या सुमोग करो सुकला समया पश्चातापवता समया काकूळत मागता बोगसाणे मागता काकुट मोची कर सोमिया तुमची काकूळत कर समया काकुट मोची कर सोमिया काकुट मोची कर सोमिया काकूळत मोची कर सोमिया काकूळत मोची कर सोमिया काकूळत मोची कर सोमिया सगळी सांगता काकूळत मोची कर सोमिया काकूळत मोची कर सोमिया काकूळत मोची कर सोमिया Ergan tuka semian Jesu, uglap tuka semian Jesu, aradan tuka semian Jesu, Haleluya, 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 Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर बाबणी नॉम सुसमी आमच्या मध्ये असा असा तो सगळ्यांका पळयता आमकां आपयता बरें जावंक आपयता न्ही गे न्ही वय तुम्ही किती आयल्यात बरें जावं. किती आयल्यात बरें पण जोडूंक बरें जावंक आयल्यात समेची बेसांग जोडूंक आयल्यात की ना आयल्या. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 जे मगाच्या बाबडीन आमी बरें जोडूंक बरें जावंक आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून जेजू म्हणटा येया तुमी कष्ट तेल्यानो आणि वजन पवित्रनो कितें म्हणटा कष्टातल्यानो कितें म्हणटा येया तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन कितें म्हणटा व्हडल्यान सांगा येया तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन कितें म्हणटा व्हडल्यान सांगा येया तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वैतल्यानो आनी हांव तुमकां कितें दितलो तुमका विषय आनी हांव तुमकां कितें दितलो दितलो. विषय दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. भलायकी दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया येशुवे वंदने आराधने येशुवे हालेलुया म्हणजे मोगाच्या बाबडीन बावर्तान मागता तो घेतो बावतान मागता तो घेता. घेता तुमचे मध्ये गंगाशेर स्त्री आसा थोड्या वेळा फुडें म्हजी लागीं आयिल्ली म्हाका एक साक्ष दिवंक आसा पूण म्हजे तर्फे तुमी ते सांगा म्हणाली तिका सुमार 3-3.5 वर्सां तावन स्मेल येनातलो स्मेल परंबळीना गाणीना कांय ना गॅस लीक जाल्यार कळना शीत शिजल्यार कळना कडी परंबळी येतना कळना कळले की न्हावंक गेल्यार साबू सोय परंबळना कांय ना बरें टेन्शनार आसली कोरोना पिडा आयल्या तेवढे वटी स्मेल चलतालो न्ही गे वय की न्ही वय आनी कोरोना गुण जाल्या उपरांत स्मेल येतालो वाटी वय की न्ही वय तुमकां जालें तशें वय कितल्या जाणां जालां फुटी मारनाकात कितल्या हा मागीर जावं ना न्ही गे म्हाका स्मेलच येनातलो सुमार एक 15 दीस म्हाका कोरोना येवना पूण स्मेल येनातलो पूण ह्या स्त्रियेक 3.5 वर्सां जावन स्मेलच येनातलो कालच्या दिसा ती पयल्या नव्यान आयली हांगासर नव्यान करतना आराधन करतना तिणें मागलें गे सोम्या हांव 9 दिसांचें नव्यान कळनासतना करता
आनी म्हाका जर तर परमळ आयलो जाल्यार स्मेल येवंक सुरू जालो जाल्यार हांव पयलें तुका साक्ष दितां. म्हणून काल तिणें मागलें की कळ्ळें की. आनी घरा गेल्या उपरांत तिका इल्लो स्मेल येवंक सुरू जालो, परमळ येवंक सुरू जालो. कळ्ळें की. आज सकाळीं उठ्ठाना बरो परमळ बरो स्मेल पुरो येता. वरते संतोशान येयल्या. तिच्या संतोशाक गड आनी तट ना. स्त्री हांगासर आसा उबो रावता की इकडी आं हाळे तळी बेट्या तिका. तिकून ती संतोष बरीत आसा. रडोन आसली. आतां हें संतोशान रडटा ती. पयलें अशें रडोन आसली, आतां संतोशान रडता. सोमयान तिका आपडलें, गुण केलें. वो भावार्थ, वो विश्वास मागलेलें. कितें धाकटेरान तिका म्हळें की आमचे वटी कांय करूं जायना, तूं माग, तुमच्या सुमे लागीं माग आनी तो बरें करतलो. तिका बरें केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो खळं नासतना मागलेलें भाव जाता म्हणलें साक्ष. जायतीं जाणां आसात म्हाका साक्ष दितात, पूण वेळ ना सांग तितल्यांत 1 घंट्यान आराधन मुग्धोचें. पूण सुम्यांक जाणा, सकळ जाणान देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सुम्याक उलो मारया आमी. सुम्याक समर्पया. भावार्थान मागा. धाकटेरांक साध्य नासलें तें सुम्याक साध्य आसा. काल एक स्त्री हांगा हर एक दीस नवें आसा येता. आज येवना ती. तिच्या गर्भकुशांत सिस्ट जाला आनी कॅन्सराचे ते कितें लक्षणां आसात. मोस्टली तें कॅन्सराक पडलां. देखून मणिपालाक तें तुजें कितें बायोप्सी धाडलां. तिणें म्हाका फोन केलें. ती पयलेंत आयकोन बी येयली आनी म्हाका फोन केलें. वॉट्सॅपार मॅसेज गेली. हांवें खंत करनाका, आमी तुज्या लागीं मागता. खरी का शुक्रार ती येता. कालच्या दिसा ती येवंक जावना. तिका बायोप्सी वचूंक आसा. आनी उपरांत हांवें म्हळें 9 वेळा मागता, तूं कांय खंत करनाका. देवाक साथ म्हणल्यार खंयचें ना. देवा सरसंगती साध्य. आनी काल संजेर तिचो रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट नॉर्मल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कॅन्सराचे कांय लक्षण ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संतोष बरी ती आसा. संतोष बरी आसा. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. सरसंगती आसा. आणखी जायतीं अजापां घडटात. पूण थोडे फावटी म्हाका उडासून सुमार कॉलां येतात, सुमार मेसेज येतात. न्यू इयराचे तूं मेसेज हांव 1,500 वयर 1,500 वयर न्यू इयराचे मेसेज येयला. ओपन तूं करूं ना. फुल्ल आसात. ओपन करूंक ना. एक ओपन केल्यार 100 येतात. आपणूच ना. टायम ना. वेळ ना. म्हणजे घरचे म्हाका फोन करतात, जोर करतात मेसेज घालून. तूं एक वाटी रिप्लाय करनाय, फोनींग करनाय, एक विश केलें फाटी विशीना. कोण ना करून करचें. वेळ ना. पूण जाल्यार इसमी सगळें जाणा कोणाक आपडला, कोणाक बरें गेलां, सगळ्या जाणा. आनी तुमकां हें करीत आसा. देखून तुमी ती विस्वास दवरा. तुमी ती भावार्थ दवरा. समर्पण करा. आज युवा जाणां खातीर मागता. युवा जाणां खातीर तुमी जाणांत युवा जाणाची प्राय तुमी जाणात न्ही गे. वय गे न्ही. ल्हान आसतना धाकटुलीं भुरगीं न्ही गे. धाकटुलीं भुरगीं न्ही दिमकुरे चलता. सुरू उदारें आसलें तें ओम तें म्हणचें डावांक. पोवलें जाल्यार पोवली भायर ही सकयल. आतां पोवलें दवरनात. आतां कलंगी रब्बराचें मेळटा न्ही गे बाय. मागीर इल्लेशें चलचें मागीर तेणें जणालाक बांकांक केदालाक धरून उबो रावचें न्ही गे. वय की न्ही. तुमी नातच तुमी डायरेक्ट चल्ल्यात गे म्हणणें. तुमी चलोवन आयल्यात. सुटकेस काण घेवन फुल्ल टोप्पी म्हणी ग्लास दोन आयल्यात आसतले. तुमकां गुर्त ना. हांव तशेंच आयलो. कळ्ळें. मागीर केदेल लागीं बांकागीर धरून रावचें. लोक केदेल सोडचें, बांक सोडचें, चुचूर चलचें डम्म पडचें उमतेंत न्ही गे. थोडी तें लागता, हांगा लागता, पुरो लागता. ल्हान भुरगीं गुर्त ना. 1-2 केल्यात आनंद बसचें तेंत गावचें. वय गे न्ही. आनी तांणी चड केलां आसतलें. वय म्हणटात. ल्हान भुरगीं आसतना म्हणचें. हांवें म्हजें सांगचें दुसऱ्यांचें न्ही.
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हा ताच्या उपरांत इल्ली ओड जाल्या उपरांत भुरगीं इल्लीशी ओड जाल्या उपरांत न्ही तांकां मांकडाची बुद्धी मुसलडे बसता ते ना काले मुनी पद करून आसतात काले मुनी मोण घालून पोटून घालून काले मुनी पोकरी करून आसतात न्ही गो हे आतां हिंग करता पोकरी करून आसच्यो ताच्या उपरांत इल्लेशे ओड जावन हायस्कुलाक येताना न्ही कुडी चिल्ली वडावळ जाता न्ही होय. चेडवां इल्लीशीं वडावळटा चेडे इल्लेशे वाडतात न्ही आरशा मुखार रावून सबाय पळयतात आरशा मुखार रावून कितल्यो मिशा येयल्यात कितले केस आयल्यात न्ही खंय लिपस्टीक घालचें खंय आयब्रो करचें तेंत ती एक एज मागीर डिग्री गेल्या उपरांत न्ही शिकप जालें इल्लेशें एडवेट आसता एडवेट इल्लेशें एडवेट शिकप आनी आसा कांय इल्लेशें काम मेळ्ळेलें पयशे आसात न्ही एरुक्क ताडगना मरक्क ताडगना पडलें इल्लेशें एरुक्क ताडगना मरक्क ताडगना कळ्ळें गे अशें बरें आसतना ही प्राय आसा पळय ऊन रक्ताची प्राय म्हणटात कितें तुमचे पुरा रगत ते चप्पे जालां फ्रिजान बसल्या ते ऊन जावन तर निवलांगी फुल्ल कंप्लीट इल्लें उबनांगी देवा म्हज्या टेस्ट करचें मरे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. इल्लेशें ऊन रगत आनी ह्या वेळार कोण नाका ह्या वेळार कोण नाका देव नाका देवाची गरज ना मागणें नाका देव नाका रजार नाका मीस नाका आराधन नाका रेतीर नाका तें कोणाक तें पुरा निवरल्या रक्ताच्या कित्याक म्हळ्यार ती वचूंक रेडी जाल्यान न्ही थंय सुवात मेळचें न्ही ती कितें तुमकां आमकां न्ही आमकां मस्त टायम आसा आमी ऊन रक्ताचे देखो न्हू देव नाका उलय नाका देव नाका देवसार नाका पुण्य नाका आमी आमचे इतल्याक कोण जाय मोबायल फ्रेंड्स दोन आसल्यार पुरो हांगासरल्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो फ्रेंडशीप जावचें मोबायला मुखांतर इंस्टाग्राम मुखांतर फेसबूक मुखांतर व्हॉट्सअप मुखांतर फ्रेंडशीप जावचें वळख जावचें इश्टागार जावची थंय मेळचें हांगा मेळचें पार्टी करची गमात करचें त्या पार्टी सांगाता इल्ली सिगरेट इल्लें अफीम इल्लें गांजा हें बरसून एडिक्ट जावचें एडिक्ट जावन त्यात संवसारांत तूं पिवन आसचें जिवीत ओगडावचें हें पुरो आसा कळ्ळें गे हें पुरो आसा देखून थोडे पटी कोणाक टेन्शन जाता आवय बापाय टेन्शन जाता पूत सांगलें आयकना तूं सांगलें आयकना काजाराची प्राय उतरल्या काजार जागो मोको नको काजार जागो प्राय जाली तूं जा म्हणटात पळया सांगलें आयकना इश्टागात फ्रेंड्स अशेंच करन थोडे पटी देव नाका म्हणून पयस रावतात म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पूण देवाचो आदार ना जाल्यार जाता देव खंडीत इवा जाणां सांगाता आसा ती ना म्हळ्यार म्हाका ना तूं नाका देवा म्हाका तूं नाका देवा म्हूण इस्रायल परजे बरी सांडून गेली जाल्यार देव वगत रावताय तूं वच तूं मत्तिका खबर जा म्हणटाय देव म्हणना येता फाटल्यान धांवन येता फाटल्यान तुमची भुरगीं आसात तुमचे सांगलें आयकनात मम्मी लागी उलयनात डाडा लागी उलयनात कॅर करनात मम्मी आनी डाडा सोदून येतात की ना येतात ये पुता मागतात आपयतात ये पुता फाटल्यान येतात ती पळयना जाल्यार ओडणी येतात तुका काळें जाली ये हांव काळें जाल्यार दिता न्ही येणे पाय भुरग्यांचे पाय धरतात बुसूक मागतात आवय बापय तशेंच देवी काकुळदार तांच्या आवय बापायच्या व्हरतो तो सांडून घालना तो शिराप घालना तो वायट करिना पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची जबाबदारी आसा ह्या युवा जाणां खातीर आमी मागचें युवा जाणांक सोम्या लागीं
हाडचें कित्याक म्हळ्यार तांची प्राय व्यर्थ जाय नजो, ताचें शिकप पाड जाय नजो, ताचें जिवीत तें व्यर्थ जाय नजो, जिवीत व्यर्थ जाय नजो. बरेपणाची जिवी जाय देखून आमी तांचे खातीर मागचे. जेजू तरणाटो की म्हातारो? तरणाटो. हा, तरणाटो. जेजूचें रगत ऊन रगत की शेळेलें रगत? हा उंडरगत. हा जालें. उंडरगत. जेजूचें तरणाटपणाचें 33 वर्सांचें ऊन रगत देखून पळय ताका राग येतालो त्या शास्त्र्यांक फरीच्यांक देखतना, त्या देवळाक येताना थंय व्यापार वहिवाट करतना ताका राग येतालो. ऊन रगतासो तो, ऊन रगतासो. पूण ताचें ऊन तें ऊन रगत ती सकत ताणें पाडाक वापरली की बऱ्या वापरली? बऱ्या वापरली. पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर, पेल्याच्या सुडके खातीर, पेल्याच्या बऱ्या भलायके खातीर, पेल्याच्या जिविता खातीर, पेल्याच्या विधवींच्या, अनाथाच्या, निर्गतिकांच्या, कष्टतल्यांच्या, दुर्बळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर ही सकत ताणें वापरली. जीव पर्यंत दिलो 30 आनी 30 वर्सांचेर. ऊन रगत पर्यंत कुर्साचेर मनशाचेर ताणें शेणयलें. तसलो देव तो. युवसनांनी सोम्याची देख घेसाई आनी तांचे सगत पेल्या खातीर, कष्टतल्या खातीर ती वापरी जाय. फार इश्टां खातीर, फ्रेंड्सां खातीर न्ही. देखून एक बोर दोळे धांपया, आमच्या युवजनाचें समर्पण करया ह्या वखदार. युवजनां खातीर हें कीर्तन म्हणटा. हर एका युवसनान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून हें कीर्तन म्हणो जाय. तुमच्या घरा युवजन आसात जाल्यार, हांगासर युवजन आसात तुमी आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांनी हें कीर्तन सोम्या मुखार दवरिसे. युवजन आसात की हांगा कितलीं जाणां आसा? जाल्यार मुखार या आपणें. इल्लीशीं युवजनां आसात. युवजनां या मुखार या, काम या हांगा या अल्तारीर. सोम्या मुखार या आपणें. दिमी गेला तुमी या. या मुखार. पळया हांगासर इतलीं युवजनां आसा. मस्त चेडवां आसात, एकलो चेडको आसा. स्त्रियां पैकी तूं सदैव. आज तुमचे खातीर मागता आमी, तुमचे खातीर मागता आमी. सोमेचेर विश्वास दवरा, सोमेचेर पातयणी दवरा. सोमी तुमकां कितें सांडून घालिना उडास दवरा. कितेंय काम करच्या फुडें, कितेंय शिकच्या फुडें, खंयसरी तुमी हाती खंयचेय वावर हाती घेवच्या फुडें, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, बिलीव इन द लॉर्ड. Just say to the Lord, just I trust in you. Bless me, Lord. तितले मागा. तुमकां सोडून घालिना स्वामी, बिलकुल सोडून घालिना. तुमकां हात धरून सांबाळटा, तुमकां हात धरून उखलता आनी म्हणटा भियेनाका, तुजे सवय आसा. म्हज्या उजव्या हातान तुका हांव उखल धरता, तुका बेसांवांनी भरता. तुमी इतल्यान मागा. हांव म्हणटा हें कीर्तन तुमी म्हणा रिपीट करा. तुम्ही रिपीट करा. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायल सो राखणो निदाना. जेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो.
तुका लागतलो तो तुझो जीव राखतलो तुझो जीव लागतलो तू भायर भितर वताना भितर वता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो स्वर तुका लागतलो आता आणि सदांकाल आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल आणि सदांकाल हे कीर्तन म्हणजे मोगाच्या युवा सणानो आणि भावा बहिणीनो तुम्ही मागा सर्वेस्पर तुझ्या संगाता आसून तुझे उजव्याक आसून तुका राखतलो तुका सांभाळतलो तुका पोसतलो कसलेच बाधक तुका करचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम्ही उभा राहा म्हणजे मोगाच्या भावा बहिणीनो युवा जना तुम्ही दिमी गेला सोमिया पळया तुम्ही सोमिया पळोवन मागा इतल्यान मागा सोमिया म्हाका आशीर्वाद दी सोमिया म्हाका आपड आनी बरो कर इतल्यान मागा तुम्ही आणि तुमचे जिवीत नंदन जातले आम्ही मागता तुमच्या खातीर आणि खंडीत सर्व युवा सणां खातीर माध्यम मुखांतरांगा सर आराधन करतात त्या युवा सणां खातीर आमी मागता या संदर्भात सोमिया तुम्ही समर्पण करा मोगळा छेसो तू आमचो वयस तू आमचो राखणदार तू आमचो सोडवणदार सोमिया छेसो तुजेर आमी पाथी येता तुजेर आमी विश्वास दवरता तुजेर आमी बरवसता सोमिया छेसो तू एक तरणाटो तुझी सकत तुझे बरेपण सगळें तुवें तुझ्या लोकां खातीर समर्पित केले तुझी युवा प्राय लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर संसाराच्या सोडवणे खातीर मनशा कुळाच्या सुटके खातीर तुवें करसिली सोमिया जेजू या युवा सणां खातीर आमी मागता सोमिया जेजू या युवा सणांक आपड गुण कर भलायकी दे संतोष दे समाधान दे जैत लाभय तांणी शिकपाचेर आशीर्वाद घाल तांणी करच्या कामाचेर आशीर्वाद घाल कामान आतलेल्यांक बरी कामां फोव कर विजान आतलेल्यांक बरी विजा फोव कर सैरीक नातलेल्यांक बरी सैरिकेचे देणे फोव कर सोमियान जेजू जायती युवा सणां वायट सुव्याक वायट इश्टगतीक बली जाल्लीं आसात सोमियान जेजू तांकां तुजे आशीर्वाद दी सोमियान जेजू तांकां आपड आनी गुण कर तांची सवय तांणी सोडिशे तांकां तूं आशीर्वाद दी सोमियान जेजू जायतीं जाणां युवा जाणां पिडेस्त आसात मोतीच्या पिडेन डिप्रेशनांत कस्तून आसात सोमियान जेजू तांचे तुजो आशीर्वाद घाल तुजी गुण करची सकत तांच्या शिरांनी वळय तांकां आपड जेजू आनी ती बरी जातली आपड जेजू तांचे जिवीत नंदन जातलें आपड जेजू तांकां सुटका मेळटली हातू बारया हालेलुया 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 उला मरा विश्वासा उला मरा सोमिया जेजूच्या नावालो मरा सोमिया जेजू या सगळे युवा जणांचे आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सगळं त्यांच्या शिरावर वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुम्ही दळ कर तुझ्या नावात का बरे कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद तुझ्या नावात का गुण कर टच हील हालेलुया 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 सर वाईट संकेतावर घोडे संकेतावर देवसराच्या नाट्या तळण्यात पाठ मंत्रतावर भितुरान युवा सोमिया आपट छेज हालेलुया 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 तुझे रग सोम्या माका शिवी दिता तुझे रग सोम्या आत्म्या धान वागयता तुझे रग सोम्या पाताक धुवन ते काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रग सोम्या माका शिवी दिता तुझे रग सोम्या आत्म्या तान वागयता तुझे रग सोम्या पाताक धुवन ते काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता आमोलीक ते
आमोची शरण आमोलिक रगा आमोलिया रगा सेलाय माका सोमिया भूमी तुझे रगा सुमिया मुझे शरण हालेलुया हालेलुया हाला 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 शदललुया हालेलुया 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 येशुवे जेसू हालेलुया 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 हरगांचे सगळाचे स्वरादांचे हालेलुया हालेलुया आमच्या तुमच्या तकलेचे दोर्या पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये देवानी माग्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तइये मुझे तइये मुझे काळ सांतिये मुझे मनांतिये मुझे रक्तांतिये मुझे रक्ताच्या कणाकणांतिये मुझे हाडाच्या संदांतिये ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या कृपेन बरोंके सत्तेन बरोंके देण्याने नेटोंके फळांनी बरोंके आशीर्वाद दिवंके भलायकी दिवंके संतोष दिवंके समाधान दिवंके कृपेन बरोंके देण्याने नेटोंके फळांनी बरोंके ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 तुमच्या राधवणी नंतर मागा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक पेंतेकोस्ते समोरचे अपॉस्तलांचे पवित्र देवाने आलेल्या पवित्र आत्म्या सगळे भक्तिकांचे देवाने तुझी कोणकाची देवी सगळ्यांच्या आशीर्वाद जे पवित्र रक्तांत का तुझ्या नावांत का बरे तुझ्या नावांत का आशीर्वादी पवित्र आत्म्या त्यांच्या मुकल्या राहून का वाढतं की त्यांच्या पाटल्या राहून संरक्षण कर त्यांच्या मुकल्या राहून का संगाती त्यांच्या पितर राहून बोलाय की सुंदर समाधान भोग कर त्यांच्या वैर नंतर आशीर्वाद लो सवारी पर हील 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची कृपा मागून गाऊया गीत पवित्र आत्म्याची तुकलेच्या रातोवर पवित्र आत्म्याची कृपा मागूया आत्म्या पवित्रज्ञा देवोये देवोये सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोये देवोये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रज्ञा देवोनी वाळोनी देवोया पवित्रज्ञा देवोये वाळोये दी संतोष दी मैपा दी संतो दी मैपा स्वाद मनार्मक दीवुल्ला स्वाद मनार्मक दीवुल्ला सर्गीच्या आत्म्या पवित्रज्ञा देवोये देवोये सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोये देवोये हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हातो मारिया निरंतर हातो मारिया उला मारा हालेलुया 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 उला मारा विश्वास उला मारा अर्गान चेजो अगलाब चेजो अर्गान दिया पटले एक घंट्यात तुम्ही नमको आशीर्वाद दिला बेसवानी बदला पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने देण्याने बरोबर कृपेसो शिवर आमच्या युवा जनाचेर आमचेर वतो सगळ्याला त्याची गुणकची सगळ्यात आमच्या तण्याला वळेल्या आमच्या शिराने वळेल्या आमका त्याच्या कृपेच्या बेसवानी बद आमची मागणी ऐकल्या त्यापासून अर्गान दिव्या अर्गान चेजो अगलाब चेजो आराधन चेजो शदलल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 
जेजू 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 टच हील हालेलुया 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 अर्गांदुका सुमिया जेजू अर्गांदुका सुमिया जेजू निठा तो बारा सुमिया निठा तो बारा सुमिया नमका अपूर्व बेसो आशीर्वाद दिला सुमिया सनुभोग आमका चालू झाला जोन ताळयो जरान Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्हें स्वाशीर्वाद घेऊन कभी यहाँ गीत ये देवड़ा सक्रामेंट हे देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचा उघडा असतो आमका सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदा आमचे ते बघी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देईन आमका बाबू कर असे आमच्या सगळे जीवितांत तू एक मात्र देव या देवा दुसरं देव ना म्हणल्यास समजून या देवाच्या पत्थिणी दवरू आमचे छिवी समर्पण प्रत्येक रीती निवासनाने तुझे संपूर्ण विश्वास बाबत दवरून तुझे विने आपण काहीच करू शकन म्हणले चिंता मोती नृता करून तुझे विश्वास तोन छिवंक तुझ्या कुशेन तुका गलतीमान घालून सगळ्यांना जे जीवित समर्पित करून आणि अमुकांतर जैताचे जीवितांचे सांग तुझी कृपा तांचे ते वळय म्हणून आम्ही मागता जो छिये त्याने रास सोडसल येताय ससनाच्या ससना रविया सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वता जाऊ सुमेचे तीन पटी वडल्यान सांगता सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता
आणि सदा सदैव जाऊं सुमियाचे नाव, आता आणि सदा सदैव जाऊं सुमियाचे नाव, आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वथा, सदैव जाओ आता आणि सदा सर्वथा, आता आणि सदा सर्वथा, सदैव जाऊं सुमियाचे नाव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. भक्तीनं आराधना वाटेली झालं तुमचं अभिनंदन. मी सकाळी ती जाऊया. बाप्पा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या, भक्ती आणि मोना उतारे ऐको आकाश समर्पण होवी त्या बलिदाना. बाप्पा समोर आम्ही एकटाय झाल्या, भक्ती आणि मोना उतारे ऐको आमका समर्पण होवी त्या बलिदाना. या गव्यासर एका साड्या उल्हासून त्रिएक देवा, गीता गायान आणि अर्घा दिया, ताणे केल्या सुरकारा. या गयास एका साड्या उल्हासून त्रिएक देवा, गीता गायान आणि अर्घा दिया, ताणे केल्या सुरकारा. मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळूजीच्या पुंतळ मोग असो स्वागत आमी मागता. हेचे दिसा नवेन असो दुसरो दीस आमी आचरण करता आनी हेच्या दिसा विशेष करून ह्या दुसऱ्या दिसा आमी युवा प्रायर मागण्याचें जिवीत जैताक कारण जाता म्हणल्या त्या विशया काल नियाळ करून युवा जणां खातीर मागता. ह्या संदर्भार सर्व युवा जाण सुगडास कडून तांच्या पासत मागता आसतना समी जेजू तांकां सर्व युवा जाणांक आशिर्वादांनी बरोवन दी, तांचे जिवीत तांच्या मागण्या जिविता मुखांतर नंदन करून दी म्हूण मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन येमेसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार अर्गांसावन मिसपटयता जेसन आनी प्रियांका कार्डोजा मस्कत. देवादीन पीटर डिमेल्लो हाचे मरण असो 3ऱ्या वर्स सुगडास कडून मिसदिता जेसिंता डिमेल्लो वेलंकनी वडो. प्रत्येक पासत मिसपटयता वारन रोहन डिमेल्लो अबुधाबी. जल्मा दिसा संदर्भार देवा अर्गांसावन मिसपटयता एलरिया आनी एलरिशा डेसा कार्मेल वडो. अर्गांसावन मिसपटयता हेनरी आनी सेवरीन फर्नांडीस वेलंकनी वडो. तशेंच प्रत्येक पासत मिसपटयता जॉयल डी कोस्ता पलडका. प्रत्येक पासत मिसपटयता विजय विल्सन अरान्ना बेळवाई.
प्रत्येक बसोत मिस मेटयता ॲस्ली कुटिनो नवी मुंबई तशेंच अर्गांसावन मिस मेटयता एडल्बर्ट फर्नांडीस आनी कॅरल डिसोजा नित्या दरवडो गोवा. हे सर्व त्या बसोत मागया आम समेस्त बसोत मागया जे कोण मागतन बसला उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. या संदर्भात आमच्या मध्ये आसात मना देवा पीटर रेगो एस वेडी ह्या सक परगांवांत आफ्रिकांत आपले मिसांव काम ते करून आसात. या संदर्भात ते आमच्या मध्ये आसात. आमच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतात तांचे खातीर विशेष करून आमी मागया. आमी समेस्तां खातीर मागया. फादर दिपक आसा दिपक असो ती आमी मागया. आमी समेस्तां खातीर मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगच्यानो आज नोवेनाचो दुसरो दीस बाळक जेजूक मान करूंक ताचे आशिर्वाद घेवंक हांगासर आमी एकठांय जाल्या. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमच्या युवजणां खातीर आमी मागया. युवजण आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेंत आमच्या देशांत आसच्या सर्व युवकां खातीर बाळक जेजू आशिर्वाद घालून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वोदर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा तुम प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या येद्यास होता. सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळट.
मुखाच्या उजव्या कोसनाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता. या जिवितांत ताची गोडसण साकून ददोशी जावं आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या या संतोषाची संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्यानो हांवें तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन चलतेल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीक सट भियेवन आनी तुरतुरून तुमचे सडवणेचें काम चलयत रावा. न्ही जाय की आपणाक बरें दिसता तें तुमी कुशी वरिशें आनी पोंताक पावयशें देवच तुमचे थंय वावुरता. सर्व कामां पोरपोरी नासतना आनी मना भितर गुणगुणी नासतना तुमी करा. अशें नश्टे आनी कोटे संतते मदें आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरपराधी भुरगीं तुमी जातेल्यात. तांचे मदें मळबाच्या निकेतरा बरी संवसारार तुमी पडजळतेल्यात आनी जिवीत दिता तें उतर तुमी उबाण धरतेल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली तें सहज. अशें रंगस्थळार हांव धांवतां तें बेश्टें जावंक ना वा म्हजे कश्ट वावून व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमी सुरुजवात जावंक पावतेल्यात. भावार्थ म्हणटात त्या तुमच्या बलिदानान म्हजें रगत व्हरून सहा बेटोवणी करूंक पडत तर म्हाका संतोष. तुमकां समेस्त सांगता हांवें दोशी म्हणयेत. तशेंच तुमी संतोष बरीत जावन म्हजे सांगाता दोशी जाया. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. सत्वेच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस मोराकी नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्यान विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र मौळ्यान जंय ताणें आपणयला. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. किन्नरी हाती घेवन गीता गाया वीणे वाजून मधुर संगीत करा. तुतुरी कोम फुंकून सर्वेस्वरा रायाक जय मागा. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची
सडवण देखली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोबत मनीस आलो आणि आमचे मोदे जियेलो. आपणाक स्वीकार करतल्या सोमेस्ता देवाची भुरगीं जावचे हाक ताणें दिले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवत्ता. जेजू परत वाटेलक्षर वेळार एक मनीस ताजे सरशीं धांवन आयलो आनी ताच्या पांय तळी दिमी घालून ताजे लागीं विसारी लागलो. बऱ्या मेस्त्री, सस्तीं चिबी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्या म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवेसी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, पडसाक सांग नाका, लुकसाण करी नाका, तुझ्या आवय बापाय मान दी. जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणार तावंस हांव पाळण आयलां. तवळ शेजून ताजेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करीत जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळयलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गा तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताजें तोंड बावलें आनी कंदीस जावन तो पाठींग गेलो. कित्याक ताका यथेश्ट आस्तबदीक आसलें. देवाचे भूत वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी बाळोक जेजूच्या भक्तिगानो आनी प्रत्येक सावन आज हांगासर तशेंच ह्या माध्यमा मुखार युवा जनांक हो संदेश हांव पाठयतां. आयचो शुभ वर्त वाचतना म्हाका गणिताचो उड आसायलो ल्हानपणार. क्रिस्मसाचो काळ, आतां आमी त्याच काळार आसा. आनी त्या फेस्ताच्या वेळी म्हज्या पप्पान म्हाका नवे शू हाडिल्ले. ते शू घालून हांव क्रिस्मसा राती मिसा गेलो. इगर्जेक पावतना थंय बोर्ड घाला, पादरक्षक वरागेडी म्हूण. हांगाय पळयल्यात तुमी. म्हळ्यार तो पवित्र जागो. सगळे वणे शू भायर दवरतात. शूज काडटा, भायर दवरले. तक्षण म्हज्या मतीक एक आलोचना येयली. आदल्या आयतारा इगर्जे भायर दवरले म्हजे इश्टाचे शू चोरी जाल्ले उडास आयलो. दुसरी वाट ना. पप्पान कितले बरे शू हाडिल्यार हांवें म्हजे शू भायर दवरून तूं भितर येजय.
काडले शिव जोगासने एका मुल्यार सुबीत कर मांडून दवरले. अशें थोड्या वेळान मिसाचें बलिदान सुवात जालें. बारी बरी लितुरची आनी शर्माय बरो वाचलो. समुद्र तळ्यांनी गायां आनी कंतारां बारी बरी आसली. पूण तवळ म्हाका भायर दवरल्या त्या शिवां जोडास येतालो. कुमगार कार्नेलियन्स पाद्र्याबा कळना, सिस्टां पळयना कोणना म्हूण लो भायर वचून म्हजे शिव आसा की पळोवन आयलो. म्हजे शिव तैंत आसले. म्हाका भारी खुशी जाली. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या वांजेल आम्हा सर्वांक एक रितीचो अनभोग जोडूंक उलो दिता. बळका जेजूक गेजे म्हणल्यार इराद्यान हांव त्या क्रिसमसाच्या राती इगर्जे गेल्लो. पूण म्हजे नवे ते शिव म्हाका अडखळ जाले आनी खाली येताना हांव घरा फाटीं गेलो. साबारांनी हॅपी क्रिसमस म्हळें जाल्यार संतोष म्हजो थंय नातुरलो. जर आमी संवसारची ग्रेस्तकाय आपणयता, सर्गींची ग्रेस्तकाय वगडयता. आयच्या वांजेलान तुमी ग्रेस्त तरणाटेचे ओपार आयकली. तोय तरणाटो जावन आसतना जेजूची धवाधवी आयलो पांयांक पडोवन सर्गींच्या राजा विसार दिसता जेजून दिल्ली जाप पळोवन निराशी जावन फाटीं गेलो. आमी आज बाळोक जेजूच्या नव्यान हांगासर आयल्या. आमी निराशी जावन फाटीं वचचें नाका. आमी बरवशान भवडथान आमी मागले मेळटा म्हणल्यार विरादान आमी फाटीं वचचें. आयच्या देवस्थितीचो मुख्य विशय जावन आसा इवा प्रायर मागण्याचें जिवीत कशें. जैता कारण जाता म्हणलें एक सत. पाद्रपान आयच्या आराधना वेळी तुमकां कळीत केलें. अशें म्हणटा आसतना म्हाका एक उगडास आयलो अनेका गडिताचो. हांव ल्हान आसतना प्रायमरी तावन शिकता आसतना इल्लो वेळ दनपारांचो फ्री टायम आसलो आनी गज लागीं धांवोवनेचें इल्लें मागणें करचें. कालें मागता म्हणून गुत्तू ना म्हाका. जाल्यार धांवोवन वचून इगर्जेडें मागचें. आल्तेर दी मुखार दिंबी घाल मागतना एक दीस अशें मागलें. पाद्र्यापान उंडो घेवन उबार म्हजी कूड म्हणटना जेजू म्हाका एक दीस म्हज्या हातांत तुका धरूंक कर म्हणटना हांवें धरिची जाल्यार ती कूड आज ती संपूर्ण जालां जाल्यार म्हज्या जिवितांत मागणें हाका साक्ष. आनी तो संतोश भक्ता येवकरी सदांच आमकां एक सम्यक कितली कृपा दिता म्हणलें. आमी मागल्यार कितें जाता की म्हणलें ह्या उदाहरणांत इवा जनांक आज हांव दृश्टांत दवरतां. कित्याक इवा प्रायर मागण्याचें जिवीत जैताक जैत करता म्हणलें तें स्पश्ट आमकां कळीत जाता. मोगाळ इवा जनानो, इवा प्रायर देवाचो मोग करचो कसो, ताजी सेवा करची कशी म्हणल्यास इवा जनाक एक सवाल जाता. तांकां मार्गदर्शन दितल्यांक ती वाट तोडेपटी दाखोवची एक पंतवनाची जाता. देखून पवित्र पुस्तकस इवा प्रायरेचेर देवाची सेवा करूंक आसच्यो 5 प्रभावीक वाटो दाखयता. आनी तो जाणा जाता जाय की तो इवाक या इवाती प्रयत्न करता ताच्या जिवितांत. देवा खातीर आपणाक कितें करयेत. इवा प्रायर हे सवाल परत परत विचारूंक जाय. बगाळ इवाकानो, जैत्यांक इवा प्रायर देवा खातीर जियोंक वावरूंक जाय, पूण कशें फुडें वेचचें तें कळीत आसना. आनी ती कळीत करच्याक वडिलांक कश्ट जातात तें खरें. पवित्र पुस्तक आमकां वाट दाखयता तें खरें. पूण ह्या इवा प्रायर पवित्र पुस्तकांत आसक्त येवचें त्रासाचें जावंक पावता. ती घडी, तो वेळ, तो एज
इवा प्रायर अशें घुस्पट गोंदळ आसतना कांय इल्लें प्रेरण खंय तावन म्हणी मेळत गी म्हणलें एक सवाल वडिलां मोदें सांगूंक पुरो इवाका मोदें सांगूंक पुरो उदेता आनी खंडीत तें उदेतालें आनी खंडीत ती इवा जाणां पवित्र पुस्तकाचो अलंकार जातात आनी जायतीं जाल्यांत आमची इवाका हांगाची अलंकाराची ती अलंकार जाल्यांत. आज पाठी वेत आसतना तुम्ही तुमच्या कुटुंबात तुमच्या पिरगजींनी पळया आमच्या इवाचे सिच्युएशन कशें आसा गी म्हण. आमची इवा जाणां खंयसर पावल्यांत खंयसर आसात. जिविता सारके वाटेन आसच्याक बोमगाळ भाव भयणीनो म्हणयो 22 अध्याय 6 वळीन सांगता सारके वाटेन चलोवंक चेड्यांक शिकय म्हाताऱ्या प्रायाक लागून तो ती सणचो ना. देवाचें उतर सांगता हांव न्ही. ल्हान प्रायर कशें वागयलां इवा प्रायर कसो तो चल्ला खंयचे शेगूण ताजे थंय आसले वा अवगुणान तो आपणयला त्या ताच्या मुखल्या सगळ्या जिविताचेर प्रभाव घालता. आनी हें उतर शिकयत आसतना बरो ह्या वायट प्रभाव वाडून आयला आसतना जीवन आसच्या रितीचेर बांदून आयिल्लो आसतना आतां देवाची सेवा करच्याक एक इवा ती मुखलें जिवीत देवा मुखार समर्पिता तर नीती जीवनच्या ती तयार करता तर निसायकी ती इवा ती बागी जावन आसात. दुसरें मोगाळ भावा भयणीनो इवा जाणांक बऱ्यांतलें बरें कितें तें देवाक मात कळीत आसचें ताणें मात्र ताका दिवचें. हें वाक्य इसाया प्रवादीन बरयल्लें 55 अध्याय 8 ते 9 वळी म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. इवा जाणांक बऱ्यांतलें बरें कितें देवाक मात कळीत आसचें तें मात तांकां पवित्र जाता म्हणटें देवाचें उतर स्पश्ट रितीन सांगता. म्हणजे देव मात्र तुज्या चिन्यांतलें वायट बऱ्या बदलोवंक शकता म्हणलें रोमानकारां बरयल्या 8व्या अध्यायान 22 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो वय फुडारांत कितें करूंक आसा कितें बरें खंयची वाट सारकी तें देवाक शिवाय मनशांक कळीत ना देवाचें उतर सांगता. आनी आतां घेवचे निर्धार मोगाळ भाव भयणीनो फुडाऱ्या दिवशी तें गमन दितात. देखून ल्हान प्रायस देवान केल्ली ती सेवा करूंक उर्बादी दिल्या तर खंडीत जावन ताणें आणे आतां घेवचो एक निर्धार ह्या वेळी ह्या मंडवळी प्रमाणे आसतलें. आनी त्या खऱ्या भावार्थान बरवशान देवाची खुशी आनी हे जगना उगडापी तुमच्या इवातय जातली. देवाचें येवचन जारी करूंक मोगाळ भाव भयणीनो एक आगाज सगत देवान दिवची ती खाणीक आमच्या इवातींक आज जावन आसा. आनी ती कुशेन पाळटा तर तांच्या मुखल्या जिवितान खंत कसली गरज ना वाटो चलच्यो चलना तो चलता तर देव तांचे सांगता आसा म्हणून आमी चिंती जाय. तडबडी बोमगाळ भाव भयणीनो आमच्या थंय इल्ले पयशे आसात म्हजो पप्पा मम्मी ग्रेस्त आसात म्हणून वडपणान आमी चल्ल्यार खंडीत आमी पंथाक पावचे ना. सर्वांचो मोग करून देवाची सेवा करूंक आपयल्ले कोरिंथकारांतले पत्र 13वा अध्याय 4 वळी आमकां वाचूंक मेळटा. बोमगाळ भाव भयणीनो ओडपड दाखयनासतना बाडाय उलयनासतना अल्क करिनासतना अनेक्या सकयल घालिनासतना राग जायनासतना मसर पावनासतना अंकार मनात जेनासतना मर्यादेन मनसुकेन वर्तन सांडून गेल्ल्या दुस्मना विसरान निसनासतना आनी शोशणाक वळख जायनासतना बदलाक आमचे इवाजण सष्णीक उदार मनाचे दयाळाचे मोगाळ करण्याचे एकामेका सेवा करून जिवोवचे पाटी असतात तर निसायकी देव तांच्या थंय विचित्रां करतात म्हणलें सत आस आमकां उगडापेन जाता. तर बोमगाळ भाव भयणीनो आमच्या इवातय उरपा आसा थंय मागण्यान बरें तर आमची वडिलां तांकां कारण जावन आसात. तर आज आमी नदर घालीन जाल्यार तुमी अरेकी वडिलां आयतारा मिसा येता आसतना तुमच्या दुवेक जावं पुता जावं सांगाता मिसागेची कितलीं वडिलां आसात पळया तुमी. आमी सरचे सवाल न्हय जावंक तुमकां हे बरें लागता जावंक पुरो जाल्यार हे सवाल जावन उरल्यार येयल्लें दूख भोगचें खंडीत पवित्र सभेक आनी आमकां सर्वांक. तर उदार मोगाळ दयाळ्याची करणी सेवा करून कितेंच फाटीं सरनासतना इवाक
देवाची सेवा करू मुखार सत्ता तर जेजू गोस्सू अनेकले दिव्येत युवा प्रेयर या प्रास कितें आसा कित्याक असो उशेल मनोभाव आमच्या थंय आसा कित्याक म्हळ्यार कितें आतां आमी दिता आनी तें करता तेंच आमकां मुखार राखून अशें देवाची काणीक जावन आसा मोगाळ भावा भयणीनो आनी इवा जाणांनो क्रमेण निश्कळ आनी नितळ जिणे जिवंक देव आमच्या इवा जाणांक आज आपयता निश्कळपणाची मातू बोमगाळ भाव भयणीनो मोल नेणा जाल्ल्या लैंगीक हे सडवळेंत बुडिल्ल्या मनशांची कूड झरोवन जोडूंक आस्ती वचच्या म्हण लेखच्या मनोस्तरीन समाजेन निश्कळ जिणे जिवंक पंतमानाची जावंक पावल्या सांपावलां कोलेस्करां बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायान 5 वळीन सांगता तुमचे थंय आसल्यो संवसारी कुशलयो त्यो वडण्यो उमटून काड वेबिचार अनिश्कळपण खोटेपण वडण्यो आपस्वार्थताय बंब्या बुजा तुम्ही पयस करा असल्या वायटा लागून देवाचो क्रोध दिवता म्हणटा हे पयस करीचे तर मोगाळ भाव भयणीनो आमचे जिवीत मागण्यांत रुपीत करूंक आज आम्हा सर्वांक उलो दिता तर मोगाळ भाव भयणीनो देव मात्र तुझ्या जिणेंतली वायट बऱ्याक बदलूंक शकतलो आनी त्या देवासय आमी आसां तर न्हय जाय की तो देव आमचे एक वर्ते काणीक जावन हे वरस आमकां नंदन करूंक शकतलो आमी संवसारा पटलावन आसचे न्ही आमी सुम्याचो पटलाव करूंक आसचें देवान आमकां रचलें ताचो मोग करूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक देखून सुम्या कितें मानता ताका कितें महिमा दिता तें करचें इवाजनाचें कर्तव्य आनी आम्हा सर्वांचें कर्तव्य जावन आसा हाका कुडीच्या वडण्याक महाराजय म्हणना युवा प्रायर नितळ जावन साजतलें तर फुडार बरो जातलो म्हणलें खंडीत खरें जावन आसा क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो देखून युवा प्रायर देवाची सेवा करची कश्टांचे न्हय दिसपट्ट्या जिवितान ल्हान ल्हान संगतीन देवाच्या आनी पेल्यांच्या मोगान आमी देवाक महिमा दिवंक शकता तरी उतरान जावं कर्णेन जावं वर्ते मापान देवाक आनी पेल्यांक दुखय नासतना जिवनच्या देवाची सेवा करचें एक भाग आपल्या युवा जनांक फावो करता म्हणलें खंडीत आमी बरवसेचें वाक्य आयकून पळयचें देखून सांपावलां दिवची ती जागवण उगडास दवरूंक जाय आनी त्या प्रकार युवा जण जिवंक प्रयत्न करता तर निजाय की आमी संतोशान जियेतल्या आमच्या जिणयेचें जैत सर्गीन दिवची पुंजोवंक आटापून आसा निजाय की वय मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या चिटपट्या जिवितांत जैत म्हळ्यार बरें काम आपणावचें बरें घर बांदचें एक बरो बांगलो बांदचो व्हडलें मर्सिडीज कार काडोवचें जागो घेवचो एक बरें कुटुंब बांदचें संतोश दिवचें संवसारांत तूं कितें कमयताय ताजेर वंदून ना तुजी जडती बागार दरापस्त आसून जैत लेखचें न्ही पूण सर्गी दिरवी पुंजयतलो मात्र जैत येवन जाता तर मोगाळ भाव भयणीनो युवाकानो मागणें आमचे हातेर काडून घेतल्यार निसाय की आमकां सर्गीच्या पावंडाक देव आमकां आपयतलो पूण सर्गा पावोवचें दिरवें निजाय की एक वर्तें जावन आसा एक दीस उडास आयलो एक आवय आपल्या आयसीयूच्या एका तरणाट्या संगी मिसाक आयली मिसा उपरांत पाटींग घरा चमकून इल्ली विरारान बेजारान जाल्ल्या बरी गेली बेजारान जाल्ल्या बरी गेली आसतना ह्या पुतान आपल्या आवयक पळयलें कितें गली गजल ताका हें आयकून ते पुतान तक्षणा जाप दिली कितें जालें कित्याक पुरपुरताय ताका म्हळें आयचो शर्माव कांयच बरो नातलो वो आयकून तिच्या पुता तक्षणा जाप दिली मम्मी तुवें दिल्ल्या 10 रुपया आनी कितलो बरो शर्माव जाय जेगी म्हण वय मोगाळ भाव भयणीनो तशें न्ही पुता विगारान सांगलें तो ग्रेस तरणाटो आसा पळय तो कधीच जावन फाटींग गेलोय कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बुदीक आसलें देखून कश्टतल्यांक सणून गेल्ल्यांक निराशत्यांक अनाथांक जर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पावता तर ह्या इवाजनांक एक मेलपंक्त जावन सर्गाच्या राजांत ग्रेस्त आसा म्हणून विगार सांगता म्हणालोय पुताक वय मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी सर्व ल्हान तशें व्हडा ह्या देव मंदिरांत बाळोक जेजूचें नवें करूंक आयलें आसतना ह्या देवस्तुतीन आमी पात्र करिनासतना बाळोक जेजूचें पुनशत्या येवच्या इवाजनांक जैता कशी चमकचय तर थोडी
इसारे हांव तुमकां दिवंक पावतां. पयलें जावन आसा इवाजनानो निराशी जायनाकात, निराशी जायनाकात. जिणेंत खंडीत सलवणी येता, जिणी आमची आसा तर खंडीत सलवणी आसात, नातल्यार ती जिणी न्ही. कश्ट आणणारा येतातच. आणि निराशी जायनाकात म्हणटाना आपल्या जिवितांत साधन करले दाखले साबार इवा कधी आसात, निराशी जाले नात. थोडी परीक्षेंत अनुत्तीर्ण जाताना, सैरीक तुटतना, काम ओगडयतना, जैत मेळनातल्या वेळार साबार इवा जण जीवघात करचे आमी पळयता. तेदोस्पद जातात, कंगाल जातात, देखून सौम्याचे विस्वास दवरूंक आस बाळोवक जेजू ह्या इवा जणांक आपणे दिता. दुसरें बगाळ भाव भयणीनो, अखंड बाबाड दवरया. जेजू बाळोक अजाप करचो बाळोक. सौम्यान नांवान आराम केल्ले खंयचेय काम अर्द्याक उरना, ते खंडीत पंथाक पावता. देखून बाळोक जेजूचो अखंड पातयेनी दवरून ह्या पुणशेताक येवन आज तुमी मागले खंडीत तुमकां मेळटले म्हणल्या भरवशान बाबाड दोन जिणेन फुडाबरीत खंडीत जैत तोडतेलात म्हणलें सत हांव उगडापें करतां आयच्या दिसा. तिसरें गरजेची सेवा करूंक मुखार सरा. दिसपडतें घरा जावं, शेजारा जावं, वाड्यान जावं, पिरगजी जावं, खंयसरी गरज आसा म्हूण तुमकां कळीत बगता, वचून सेवा दिया. स्वयं सेवक जावन तुमी तें करचें तें काम बाळोक जेजूक मानवतालें. आनी खंडीत ताजें तिरवें सरकार तुमकां फावो जातालें. आनी चवथें जावन आसा निरंतर पारिश्रम आसून, निरंतर मागणी आसूं तुमचो पारिश्रम आसूं. जो वावर आसा, शेवट आसा तो चडूंक निरंतर पारिश्रम गरजेचें मोगाळ इवाकानो आनी इवातीनो. सौम्याचेर बावट दवरून निरंतरी वावर केल्यार दोरत्यान पळ लाभतालो म्हणटा देवाचें उतर. तर एवक्रिस्ताचो जेजू आमकां सर्वांक ल्हाना तशें व्हडांक आनी प्रत्येक जाण आस इवातींक मेटांगड चमकोच्या आदार दिवच्या ह्या देवस्तुतींनी आस आमी पात्र घेता आसतना आमकांच मोडून तेजे वाटेन चलोवंक आदार दिवंक आमी ह्या पवित्र एवक्रिस्तान मागया. जेजू बाळकाक पळयता आसतना सष्टनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीसय म्हणलो तो तरणाटो आयिल्ल्या बरी. आज ह्या पुणशेताक आमचे इवाती येत आनी हे सवाल बाळोक जेजू कडेन तुमी विचारतात तर बाळोक जेजू सांगता, तरणाट्या हांव तरणाटो प्राय आसतना बऱ्या घरच्याक गळशिल्लो म्हजो वेळ तुवें एक इवाक आनी इवाती जावन जेजू सारकें तांची इवा प्रायर बरें करीत मुखार वच म्हणटा बाळोक जेजू. आनी दुसरें घेवंक न्हय दिवंक शिकया म्हणटा बाळोक जेजू आपल्या इवातींक. वांजेलांत एका भुरग्या बरी करणी 12,000 लोकांक पैद्याची जाली. वो भुरगो गोवांचो कण जालो आनी ताजें बरें मन हेरांक उपकारा पडचें नासलें. आमच्या इवाजांनी घेवंक न्ही बगार दिवंक शिकत जाय म्हणलें आयचें देवाचें उतर तांकां प्राप्त जाता. तिसरें पातयणी आमकां दुबाव नाका, दुबाव आमी सोडया. पातयणीन बरवशान बाळोक जेजूच्या पुणशेताक घेवन आमी मागया. नवेना पात्र घेवया. आमच्या घरान मागणे रजार चडोवंक आजच उलो, आजच ह्या वर्सा निर्धार काडया. पप्पा मम्मी आपोवच्या बदलाक त्या पप्पा मम्मी सांगता तुमी आपोवन हालतरी मुखार मागणें करूंक आज निर्धार करया. आनी आंतू तुमची पातयणी खंडीत चडीत जातलें. हाका साक्ष जावन आसा पयल्या कोरिंथकांना बरयल्ल्या पत्र सांगता 2:5 वगीन तुमची बुन्याद मनशाच्या जणवायचेर न्ही बगार देवाच्या सत्तेर पडा जाय. आनी लोक जेजूचेर पातयणी दवरून ताका सोदून गेल्लो, तांकां आयकूंक गेल्लो, ताजें जिवीत नळोवंक गेल्लो तर हास हांव आनी तुमी ह्याच बाळोक जेजूक ताजी साथी पळोवंक, ताजें बोळ आयकूंक, ताजें बेसांव जोडूंक, ताजी उमेद पळोवंक, बावार्थान वाडोवंक, मनशाचेर इश्टाचेर न्ही बगार जेजूचेर घालता ती बावार्थ, ती शांती, ताजो मोग आमकां येरां वांटूंक आसतो. आपल्या इवासनाक उलो दिता आसतना आमी कितल्या मापान उजवाड ही शांती समाधान आमी येरांक वांटूंक शकतले. आमच्या कुटुंबान म्हणलें वाजबी सवाल आज इवातीने विचारचें भोव गरजे जावन आसा. निजागी अशें आमी मागणें केल्यार आमचें जिवीत एक नवें जिवीत बदलता. आमच्या जिविताक जैत हाडूंक खंडीत शकतले. तर आस ह्या पवित्र नवेनाच्या दिसा
या बोपोवे सकाळी छबेळी हांगासर आमी सर आयल्या आसतना आज व दीस तांकां समर्पिले आसतना आज आमी तांचे पासून मागचे आसतना सर राष्ट्रांच्या युवजनां खातीर आमी उगडास काडया ह्या घडी प्रत्येक जण आमच्या पिरगाच्या युवजनां खातीर माध्यमा मुखार हे मिसाचें बलिदान पळोवन आसच्या युवजनां खातीर आमी मागया क्रिस्ताची मेटां ताच्या सताची उसवडाची बरवशाची आनी नितीची मोगाची आनी जैताची जावंक सम्याचेर बोवाट दवरूंक ताचे वाटेन चमकोवंक चिनयेन सदांच जैत जोडूंक मोगाचे जैताचें जिवीत आपणावंक शकता तर ह्या संवसारांत कितें दिर्वें पुंजयल्यार तें आमकां शाश्वत न्हय जर आमी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं सर्गा दिर्वें पुंजयता तर निसाय आयचें देवाचें उतर आमकां सर्वांक एक काणीक जावन देवान दिल्लें जावन आसा तर सर्गीचो कुरो आमी जोडटल्या खंडीत मोगाळ भाव भयणीनो देखून बाळोक जेजूच्या मेटांनी चमकोवंक तो आस आपयत आसतना ताजी वाट चमकोवंक आमकां तो प्रेरण दिता आसतना ताजें जैत आपणावंक आमकां ताजी कृपा दिता आसतना ह्या कृपे मारीपात ह्या जैता मारीपात मागण्या मारीपात युवजनाचें भविश्य नंदन करूंक जाय इतली कृपा ह्या पवित्र मेसेजा बलिदान आमी जोडून घेवया आमेन. उबे रावया आमी बाळक जेजूक उलो मारून आमची सर प्रार्थना ताच्या मुखार दवरया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्याने याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावाटी जिणयेन जेजूक साक्षी जावं तांच्या परजेक मेलपंक्त जावं तुझ्या सक्तेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पायांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिवंतांची सर मागणी आयकोन तांच्या काळजांची आशा बागय आनी जेजून दाखयलेल्या वाटेन समकोंक कुमक कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर जिणयेन सदां तुज्या कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सोरुदानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवी सोबय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवण प्रयोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदर्शितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा ही सर मागणी आमी तुका समर्पिता. आमच्या काळजांची सर मागणी तुका आमी उपसून दिता आनी प्रत्येक जावन आमच्या सर्व युवजनाचेर तुजे दराळ आशिर्वाद घाल म्हण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वच बापा हाडया काणीक जावं तुका ल्हान काणीक स्वीकार कर बापा. ओपून दिता जैवाशी काळजांत तुका घाल बेसांव तूं तांचेर तारका. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोठानंद तुझ्या. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोठानंद तुका. मनशाच्या वावरान केला उंडो गोवाचो जाव म्हूण मागता अग्नी पोचतो दिवसो. कासी दासारो साबार नाका बोळासो तेच पोरी कर एक पोट
आम्हा सर्वांचो दयेन आणखीन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता म्हूण आनंद तुझ्या दयेन आणखीन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता म्हूण आनंद तुझ्या सर्वस बापा हाड देव काणी जावं तुका ल्हान ठिकाणी तूं स्वीकार कर बापा ओपून दिता देव शिकाळ सांग तुका गाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका दयेन काणकी काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदान तुझ्या दयेन काणकी काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुझ्या म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या नेत्या पवित्र आत्मा सरस्वर मारून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उबारले आनी मनीस नव्यान ताची वेंगेंत आसलो तुज्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय अशें आमच्या एकाक सैमान पूण जोडलो अविनाशमान एकवट तो तिसो आज्या पांचो सोमेस मनशां जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय
बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन फळ आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर लिओमचो पप्पा पिटर पोलोमचो गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मी मागता आमकां मरये देवाचे मे सांगती भगेवन जुजे तिजो पती भगेवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सकाळ सकाळ तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसो माया मोगसो कुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आम्ही सर सुभागी सुम्या भितरून म्हाका पावना पूण तुज्या वतान म्हाका बरायकी मेळटली मगर बोबडीनो पवित्र कुमगार भक्ती नमी सेवसो या पुंतळार पवित्र कुमगार फकत मी जिबेर मा सेवसो रूपारी तुकास मोडून वाटलाय ओशन आमची सावून भूक आमची थांबयताय देणी तुझी दिवो संतुष्ट आमकां करताय काळजांत आमच्या रावो आनंद आमकां दिता व्हरतो संतोष आमकां स्वागत करच्या तुका राव तू सोम्या आमची संगी आता आणि सदा व्हरतो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्या तुका राव तू सोम्या आमची संगी आता आणि सदा मोची पासो मोगान आमच्या बरो तू आयलाय आमचे मोरे राहून तुमचो साराय पुरसार तुका भेटो सोडवण आमची केल्याय पुनर्जीवन जावो जीवी जोडून दिला व्हरतो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्या तुका राव तू सोम्या आमची संगी आता आणि सदा व्हरतो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्या तुका राव तू सोम्या
तुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुजे मोगाचे येवजणे पासत ओ दिन वस्सो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासून उसारून सर्गा तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. मगच्या भाव भयणीनो, बाळू जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक हांव बाळू जेजूच्या पुंतळा मोग असो स्वागत मागता. तुमची ते सवाय इरादे घेवन वर्संख्यान तुम्ही हांगासर आयल्यात. हे दीस मस्त राटवडीचे, मस्त कार्यक्रमाचे दीस, मस्त फंक्शनाचे दीस जाल्यारी पुरसत करून दुसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक तुम्ही आयल्यात. आणि विशेष करून युवा प्रायर मागण्याची जिवीत जैता खरण म्हणल्या संदेशा खाल सर्व युवा जाणां खातीर तुम्ही मागलेले आसा. हे संदर्भार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. बळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटोवन नवें करतात त्या सर भक्तिकांकी बळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां मागता. पल्याई सकाळी सवाई 10 वरार देवी ककुलसो तेर्स, 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान, उपरांत नवें, उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. पल्या सोदीस आयतारा सोदीस आनी आयतारा दिसा रजे सोदीसल्यान तुमी व्हड संख्येन हे पुंतळाक दुसऱ्या मिसाक म्हणजे तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाच्या मिसाक येवंक तुमकां आपोवण दिता. सक्रामेंताच्या आराधना वेळार, मिसा वेळार, नोवेना वेळार पल्याच्या दिसा आमी सर्व परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर मागता. मागण्यान केल्लो वावर करता जिवीत सुफळ म्हणल्या संदेशा काल कुटुंबाच्या हिता खातीर परगांवांत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून मागण्या मुखांतर काम करनासच्या सर परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता. नवें करता. आराधनाचे मिसाचे आराधना वेळार तांचे खातीर मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात मनाते बाप रिचर्ड फेर्नांडीस, रिदम तेरेस्त मेळाचे यासक आनी नित्यादर निवासाचे सुपिरियर हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. हे संदर्भार तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दिता. पयलो दीस, दुसरो दीस काबार जालो. तिसऱ्या दिसाय सुखन आसतना नोवेनाक तुमी येया. 9 दिसांचें नोवेन प्रत्येक तेसांव पासून आपूण करतली म्हणल्यार निर्णय करना त्या प्रमाणे ह्या नोवेनाच्या मिसाक येवंक तुमकां आपोवणें दिता. म्हळ्यार लगभग 10 दीस निरंतर आमी एका देव तेंपलाक येता, सक्रामेंता मुखार बसता, बाळका जेजूचें बेसांव मागता. म्हळ्यार ही व्हड एक रेतीर आमी करची 2 दिसांची, 3 दिसांची, 4 दिसांची, पूण ही 10 दिसांची दनपार पर्यंत एका पुंतळाक वेळ करचो आमी एका इराद्या खातीर मागता जाल्यार हे आमकां लाभलेलें वर्तें भाग देखून हे भाग उगडे नाकात. असो भरपूर फायदो सोडा तुमच्या खातीर आसा करचें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जायत्यो रित्यो दिवंक अवकाश मेळटा, देवाचें उतर प्रकट करूंक अवकाश मेळटा. पूण देवाच्या कृपेची जर तुमकां कांय मेळोवं दी म्हणून हे एक अवकाश करून दिला, तुमकां अवकाश करून दिला. आदल्या वर्साय दिल्लो, ह्या वर्साय दिला ह्या पुंतळार. कित्याक म्हळ्यार सोम्याची कृपा एका दिसा मात्र घेवंक साध्य जायना, बगार ती निरंतर घेवंक अवकाश करून दिवच्याक एक प्रयत्न हाचे सुफळ तुमी जोडी जाय. हे प्रयत्न सुफळ करना असो फायदो तुमी जोडी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. शनिवार पर्यंत अशेंच नोवेना आसतली आनी उपरांत 11 तारीखेर परबेसो दीस ह्या पुंतळाक आमी संभ्रमता. त्या दिसा हांगासरी सकाळी 10 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें भुरग्यां युवा जाणां खातीर, ते रितीन कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर. आनी सांजेर 5 वरार फेस्ताचें मीस कोंकणींत उक्त्या मैदानार मैसूरचे धर्माध्यक्ष अधिक मनादी दोतोर फ्रांसीस सेराव हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. हे संभ्रमाक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता आसतना ह्या 9 दिसांचें नोवेन ह्या फेस्ता खातीर आमी तयार करता. बाळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां फाटल्या वर्सांनी आमकां लाभल्यांत
आणि ह्या आशिर्वादाचो फळ जावन धन्य देवाक आमी अर्घ दिवंक आसा देखून आमचें तें कर्तव्य देखून इथं बाजी परब आमी आचरण करची. हे संदर्भार ह्या फेस्ताच्या बाबतींत कोणाक मिसां दिवंक आसात, मुर्तोम दिवंक आसा, गळे करिनासतना वेळार तुमी ऑफिसांत म्हजे लगे दिवेत, स्टॉलांत थंयसर दिवेत आनी वेळार तुमी दिवची. फेस्ता बाबतींत पिर्जेंत रावन सहकार दिवंक दिता. सादी पिर्जेंत रुपये 5,000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 10,000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन कुमाव करूंक उलो दिता. तशेंच फेस्ताच्या नोवेनाच्या दिसांनी जेवण आमी वाडटा. जेवणाच्या खर्चा बाबतींत उदार मनान कुमाव करूंक तुमकां आपोण दिता. स्पॉन्सर रावंक, प्रायोजक रावंक, भायर उक्त्या मैदानार आमी फेस्ताचे मीस भेटयता. जायतो खर्च आसा. हाच्या फाटल्यान फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान ह्या फेस्ताक आदार सांगात दिवन स्पॉन्सर रावंक, कुमाव करूंक तुमकां आपोवणी दिता. तशेंच वज्या पुरशांवा दीस कोणाक वजें हाडूंक साध्य जावंक ना. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तुमी तुमचे कुशेचें वजें हाडून जेवणाक आदार दिवंक तुमकां हांव उलो दिता. तशेंच एका मनाची काळजाची जावन उठत्या आदारान कुमकेन ही बाळू जेजूची पुंतळाची परब वर्त्या देवाच्यान आचरण करूंक कुमाव करा म्हूण विनंती करता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, तेल, कोथंबीर रेलिको आसात, भक्ती वस्तू आसात. ह्यो आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक आमचे वेळ चलच्या देवसराचो झुजा वयर जैत तोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक उलो दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन, आयुर्वेदीक, गांठी दुखी, गॅस्ट्री भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर आसात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. तशेंच मुद्दम थंयसर आंगवणीच्यो वाती आसात ती घेवन तुमी तुमच्या आंगवण बरी करची. आनी हांगासर मोगाच्या बाबडीन आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागलेले आसात. मानीत बाप पिटर रेगो एसडी मेळाचे आसक तांचो काळजांतल्यान उपकार भोवता. तुमकां देव बरें करून म्हणटा. अपुरबायेचें देवाचें उतर आमकां प्रगट करून ही वचनां मागण्याचें जिवीत कशें तांचें जिवीत सुफळ करता म्हणल्या विशीं मागण्याचो म्हत्व ही वचनाच्या जिवितांत कसलो म्हणलें अपुरबायन विवर्सून देवाचें उतर आमकां दिलां. बाब दीपक तुमचो एक काळजांतल्यान उपकार भोवता. दोगी ह्या जगाक थाळयो भेटोवन अभिनंदन पाठोवंक उलो दिता. अपुरबायेचें गायन दिल्लें आसा. भाऊ क्लिफी तुजो एक काळजांतल्यान उपकार भोवता. तुका देव बरें कर म्हणटा. सांगात तांचो उपकार भोवता. तांणी येवन मनाची वात स्विकार करची. परत तुमकां असं मेस्तां देव बरें कर म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आता नवें जातास जेवणाचे आशिर्वाद जातास थंयसर पवित्राची मागणी आसतली. दोगी आसक पवित्राची मागणी करतली. उपरांत बी जेवणाक वयचें. जेवणा वयता एक मोतीन दवरूंक जायली संगत घेता म्हळ्यार सांजेर एक काजार आसा. सगळीं मांडवळ तांणी काजारां केल्लीं आसा थंयसर. आनी तुमी त्या चेरार बसयेत. पूण सांबार जावं दी, शीत जावं दी, लोणचें जावं दी त्या चेरार घालनाका. ताका लुकटां घाल्यांत देखून बसा, बसून जेवा. पूण ती चेरां डिजॉर्डर करनाकात. बसून जेवन बरें करून उठा. थंयसर मेळय नाकात. तें मोतीन दवरूंक जाय जाल्लें. ओके. जायत उबी रावया. आमी नवेनाचें गीत गावया. Jesu बाळका मुक्ती बेसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. ल्हान भुरग्यां सांगात राव समजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सरदाराच्या गरजांनी मनशा पावलो. पिडा गुण कंदैवी वयस म्हणल्यार नांव ताका भोव जालें. नेण्यार शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशा तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. देखून घडी बरोबर बसया. 25 हांगासर जायतीं तेसांवां गेल्लीं आसात. वाचूंक सांगतना जर तर तुमची तेसांवां आसात जाल्यार ती तेसांवां तुमी
या ते सांगता कुटसूंक उलो दिता 25 जाणां बरी भलायकी फवूस जावं 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं 5 जाणांची शुगर BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 10 जाणांची गॅस्ट्रिक पिडा गूण जावं 5 जाणांची आता पांयांची गांठी दुखी गूण जावं 10 जाणांची मायग्रेन गूण जावं 5 जाणां भायल्या गांवांत विजा मेळोवंक एकल्याक कॅनडांत थंयसर परमनंट विजा परमनंट रेसिडेंस PR मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा विशेष करून PR मेळचे खातीर ह्या आमच्या गरजे खातीर आमी मागया कॅनडांत आशिल्ल्या एकल्या व्यक्तीक चलयेक थंयसर PR मेळच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया 5 जाणांक पाटी दुगूण जावच्याक एकल्या गोमटेची शिरीच तकलेची गुण जावच्याक एकल्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगूण जावच्याक एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची भेट संपूर्ण ती गुण जावच्याक एका कुटुंबाच्या ती समृद्धी रास करच्याक परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या सद्याक जिवितांत ददस्काई मोतीक संतोष मेळच्याक एकल्यान आमाल पिवन संडून बरें जिवीत शिवच्याक परगांवांत असलेल्या कुटुंबा सद्याक कमान भद्रती तशेंच जिवितांत संतोष समाधान फवूस जावच्याक एकल्या कृषीचेर वेळाचेर भरपूर आशिर्वाद लाभच्याक एकल्याच्या बरवेलान बरें उदक फवूस जावच्याक एकल्या हाती धरली सगळी कामां शोभीतन पंत पावच्याक तेका जाणांच्या हातापायाची गांठी दुखी गूण जावच्याक तेका जाणांची मायग्रेन गूण जावच्याक तेका जाणांनी हाती धरली सगळी कामां ती गूण जावच्याक येता एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे वेळार दिवच्याक एकल्या रीण फारी करून कुरपा सगत बेसांव फवूस जावच्याक एका चलयेचें स्ट्रेस उणें जावच्याक नेगेटिविटी एनर्जी पयस सुरूंक जिविताचो फुडार घट्ट जैत व्हरून करूंक देवाचो आदार मेळचे खातीर तशेंच MBBS तरणाट्याक सानवायगिन्यान चिरूकाय मेळोवन परिक्षा बऱ्यान बरोवन फायनल इयर पास जावचे खातीर 10 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान जाणवाय मेळोवंक 5 जाणां दिल्ले रीण ते पाटी मेळोवंक 10 जाणां बरें काम लाभोवंक 2 जाणां मानसीक पिडांतून गूण जावंक 5 जाणां घरांत समाधान आसूंक 2 जाणांची मादक द्रव्यातावन सुटका मेळोवंक 6 जाणां बरी सैरीक फवूस जावंक एकल्या हंतुरणार आसलेली स्त्री बेगीनच बरी जावंक 2 जाणांची शिडेची एलर्जी गूण जावंक 5 जाणांची कातीची पिडा एलर्जी गूण जावंक 1 जाणां तरेतरेच्या गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर विशेष करून मागया आनी जे कोणा मागतान बसला तांचे बसोन मागया आमा समेस्तान बसोन मागया आमची मागणी आमची गरजो बळका जेजू समर्पण दिव्यान दिमी घालया हात उबारया निरंतर स्तुती करून देवाची स्तुती करया अर्गां तुका समिया जेजू वगळाप तुका समिया जेजू आराधना तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू वगळाप जेजू अर्गां जेजू वगळाप जेजू सगळ्या कळसां तुका अर्गां दिता समिया तू वर्तो देव तुका जा महिमा तुका जा वरादा वगळाप समिया जेजू ही सगळ्या भाऊ बहिणीची मागणी तुका मिटवून दिता साहित्य युवा जण बसवून मागता कसता संपलेल्या नसता पाव जाल्या युवा जणांच्या कृपेच्या बेसावाने बर वाईट सवय बोली जाल्या युवा जणांच्या बेसावाने बर तांकां सुटका सोडून लाभ कामांतलेल्या युवा जणां कामां फोव कर सेरीकनातले युवा जणां सेरीक फोव कर जिवितांत घुसपट गोंधळ असलेल्या युवा जणां सुटका सोडून लाभ मग त्याचे नासंबंध बघतले युवा जण तुझ्या बेसावाने बर हे सगळे फरती तुझ्या बेसावाने बर तुझी गुणकची सगळ्यात लाभ कृपा लाभ समिया तू जणाय समिया आमच्या काळजाचे हत्रेक जणाय आमची मोठी चिंता जणाय या सगळ्या भावबीडीची पिडा कष्ट ओळवळे आखान तू जणाय समिया तुझे उदंड देच्या आशीर्वाद तांकां आपूण आणि गुण कर टच हालेलुया 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 सगळी संगता ही भगवान जेजू बाळका तुझी पदवीच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसांव दिव कोलो आसता तुका पत्तीन उलो मारतल्या सकणां दे नायक तुझ्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज कयूं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं कधी आणि आमचे चुकलेले अमुक्षिता तशी आमची बदकाम भगवसन आमकां तालें पडोवन दिवं नाका पण विठ्ठल आमकां निवार आणि देवस पोत मनीस जालो आणि देवस पोत मनीस जालो आणि देवस पोत मनीस जालो नमान मरी कृपे मरुले समुद्र जे संगत आस्त्रे आम्ही दादू सुदेन स्थिमी पॉजिटिव्ह चेंजेस जो भगवंती बुरी देवाची महिमा मोठ्या खातीर निकारात आमच्या मनची कडी राम नमान मरी कृपे मरुले समुद्र जे संगत आस्त्रे आम्ही दादू सुदेन स्थिमी पॉजिटिव्ह चेंजेस जो भगवंती बुरी देवाची महिमा मोठ्या खातीर निकारात आमच्या नमान मरी कृपे मरुले समुद्र जे संगत आस्त्रे आम्ही दादू सुदेन स्थिमी पॉजिटिव्ह चेंजेस जो भगवंती बुरी देवाची महिमा मोठ्या खातीर निकारात आमच्या आणि देवस पोत मनीस जालो आणि देवस
सपूत मनीसलो आणि देव सपूत मनीसलो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सादिगण सदा सरता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सादिगण सदा सरता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सादिगण सदा सरता जिस बलकम चिरबे साउंगल जिस बलकम चिरबे साउंगल जिस बलकम चिरबे साउंगल सगळी संगत मागया ए जेजो तुवें संगलाय मागानी तुम्ही घेतल्यात सुदानी तुमका मेळतले आणि बड्यान तुमका उक्ते जातले तुझ्या भाऊ भगवंती माये मरियेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळा शेंकर इकडी बोर आमच्या सकसकेकर संघा खातीर मागया आमच्या कुडीच्या बरे भलायके खातीर आमच्या मतीच्या समाधाना खातीर आमच्या घरा खातीर घरांनी घराण्या खातीर कुटुंबाच्या संध्या खातीर आमी मागया सगळी संगत मागे हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार म्हजो सारकी स्वभाव तुमकां दितलो तुजे भोव भगवंती माये मरियेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी ते गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांवय मागता आनी ते म्हाका फोव कर इकडे बरोबर आमी मागया आज विशेष करून युवा जाणां बसत तरातरांच्या कस्तांक वळख जाल्ल्या तरातरांच्या समस्यांक बली जाल्ल्या तरातरांच्या संकश्टांक वळख जाल्ल्या सर्व युवा जाणां खातीर विशेष करून मागया सगळी संगत मागे हे जेजू तुवें सांगलाय सरकारी संसारात पूण म्हज्या त्रास राशिनान तुजे भोव भगवंती माये मरियेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोवसो आसा मागया विशेष करून ह्या पुणथळा घेवच्या हरीक भक्ती खातीर मागया तरातराचो आशिर्वाद मागून आशिर्वाद जाल्ल्या आमच्या बाळका जेजू लागीं ती येतात तरातराचो आशिर्वाद भलायकेचो संतोषो समाधानाचो जैताचो बऱ्या सेरिकेचो भुरग्याच्या देण्याचो बऱ्या कामाचो बऱ्या विजाचो शांती समाधानाचो आशिर्वाद हांगासर हरी एका भक्तिका फोव जायशे मागे सगळी आमची मागणी सगळ्यात गुंतून बाळका जेजूक समर्पण करण हे मागणे म्हणया हे जे पंचा जेजू बाळका कंतीने बेसाऱ्यान भरुले आमच्या काळजांचेर एका खोली दिसत घाल म्हूण तुजे मुखार सदपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरुले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सोंदी नितल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी काड आमच्या वयले सरकस निरासपण तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन मगल बापणी नोकरी परतोडे तांपी आमच्या आदर्चे दवरया बाळका जेजू आमच्या जिवितांत केले सबरेपणा खातीर अर्घां दिवया 17 जाणां बरी भलायकी मेळ्ळ्या 2 जाणां भयणीची विजा भयणींक 2 जाणां भयणींक परगांवाची विजा फोव जाल्या 7 जाणांक परगांवान बरी विजा फोव जाल्या 12 जाणां बरें काम फोव लाभलां 3 जाणां कामान प्रमोशन लाभलां एकल्याकली तकली पडापड गूण जाल्या 17 जाणांची शेळ ताप गूण जाल्या एकल्याच्या गुमटीची शिरीची दुगूण उणी जाल्या एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीची बुरजी दुगुणी जाल्या एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची बिडा उणी जाल्या एकल्या कुटुंबासाठी समृद्धी रास जाल्या एकल्याच्या घराचेर आशिर्वाद लाभला एकल्याच्या कृषीचेर आशिर्वाद लाभला एकल्याच्या बोरवेलाचेर बरे उदक फोव जाला एकल्याच्या कृषीचेर लागलेली कीड कुरवायेची समस्या परिहार जाल्यात परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सन्यांक बरी कामां फोव जाल्यान एका चलयेचे सेसवणे जावन बरेपण फोव जाला एकल्या शिकोवंक जाणवाय गिन्यान चुडकाय फोव जाल्या तेका जाणां सगळीं कामां शोभित्यान पंथा पोवल्यान तेका जाणां तकली पडप मायग्रेन गूण जाल्या एकल्यान धरलें घराचें काम शोभित्यान पंथा पावलां तेका जाणांची गांठी दुखी गूण जाल्यात आनी तशेंच 35 जाणांक लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्घां दितात तांचे सांगात आमचे अर्घां गुंतया बाळका जेजूक आमी अर्घां दिवया आनी अर्घां मागणे सांगाता म्हणया हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तूं आमकां दया केले त्या व्हड उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळ आमी वर्णीत येयल्या तूं जावन आयज आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी बाती नेहमी तुजेर दवरता तुज्या अजापाचे म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोम्याचें नांव आमचो आदान ताणे रचला सर्ग आनी सोम सर्वेस तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्व पदवेदार सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेले देव आमच्या भोव मोगाळ बापा
तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीला बोंकस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय. हे तुझ्या सर भुरग्यांचे प्रत्येक जाऊन तरातराच्या पिढीने कष्ट तेल्यांचे तुझ्या दिसत घाल. तांचे मोतीची कुडीची सर दुख तांचे जाऊन पयस कर. तुझ्या पुता बाळू तुझे कुरपेन तांकां कुडी येतम्याची पुरती भलायकी लाभय. अशें तांकां हांगा तांणी तुझ्या संगतपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून तांकां आदार जावं. हे मागणी आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಗುರುಜಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಬಾಲವೇಶನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು लोकधरकागे तम्मा यातने राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यां जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मगर बाबडीनो बिरव्या हे भक्तीन मी सांदवण दिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पठयतना सदांच आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देवाचे भरपूर आशिर्वादां निरंतर आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेता. पल्यांच्या दिसांनी नव्यानाक आमी येवया. समेची भरपूर आशिर्वादां मागया. आमी समेस्तां तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर निरंतर मागा. समेची भरपूर आशिर्वादां तुमचे देवन येवं दीत. जीवनाचेर आशिर्वाद मागया. समेचे नवे आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. प्रिया सर्गींच्या भूमोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सनवाराच्या नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसा ह्या नव्यानाक येवचें भाग ह्या देवतेंपलाक येवचें भाग ह्या पुणतळाक येवचें भाग फोव केल्ल्या पासून सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारी तुजी बेसांवां तुजी कृपा गुण करची सगत आपणावचें भाग फोव केल्ल्या पासून मिसाच्या बलिदाना मुखांत तुजे कृपेची सर उंड्या वयना मुखांत्र आमी सेवक फोव केल्ल्या पासून आनी देवाच्या उतराद्वारी आमची काळ समाना ददोशी केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. नव्याना मुखांत्र तुज्या कृपेचो शिवर आमच्या सगळ्या जिवितांत फोव केल्ल्या पासून आशिर्वादां तुवें आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक आयतीं जाल्यां हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्या समेश दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांच्या दानाचो फळ इथे मोपा तांकां पाटी मेळसो कर. हें जेवण तयार करून वावरलेल्या रुजाई वाडेकारांचेर तांकां सांगा दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपेच्या बेसांव असो तांच्या वावंटीचो फळ तांकां तेच पापडान फाटी मेळसो कर. हें जेवण जेवच्या आमा हर एकल्याचो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वडावळीत उपकारता आत्म्याच्या वडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आतां पवित्राची मागणी आसतली दयाकन मदें येनाकात पदऱ्या येवनान एकलो पदऱ्या फाटी वच. एकस्तु वार्तु सोम्या एकस्तु वार्तु सनिया एकस्तु वार्तु सोम्या एकस्तु वार्तु धनिया म्हाका धैर्य दिवची एकस्तु वाट म्हाका बळ दिवची एकस्तु वाट म्हाका भैर दिवची एकस्तु वाट म्हाका बळ दिवची एकस्तु वाट एकस्तु वाट सोम्या एकस्तु वाट दुनिया माझ्या शेवडाची एकस्तु वाट म्हज्या सोडवणेची एकच वाट
मोच्या उजवाडाची एकच वाट, मोच्या जन्मायेची एकच वाट, एकच वाट तू सोम्या, एकच वाट तू दनिया. सन्मन गेल्या तुका आपयता, शांती सोडून तुझी सून आपयता. सन्मन गेल्या तुका आपयता, शांती सोडून तुझी सून आपयता. तू बिये नाका, कंत करी नाका, जिजू तुका राखता. तू रडा नाका, धैर्य साडी नाका, जिजू तुका राखता. तू बिये नाका, कंत करी नाका, जिजू तुका राखता.